किशोर तुला वेलकम टू यू किशोर. बट हो जो मुद्दो आसा की जो काल म्हाका दिसता मायकलान आपल्या पत्रकार परिशदेक काडिल्लो की आपूण बीजेपी भितर आसतना आपण ह्यो ओडीपी तयार केल्ल्यो आज आपण काँग्रेसी भितर आसा म्हणून तुमी आपल्याचेर शिकयतात. हो जो आर्ग्युमेंट आसा आनी अल्टिमेटली दॅट वेर डज द बक स्टॉप. कारण जर इरेग्युलरिटीज जाल्यात आणि जे आज सरकार स्वताच्या इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान मुखार हाडटा जाल्यार जे जे त्या गजाली खातीर जबाबदार आसात तांचेर कारवाय जावपाक जाय काय ना. 100%. एक गजाल म्हाका बरी दिसता तशें आतांच सिद्धार्थ बाबान सांगलें की कायदो हो गरजेचो, कायदो हो आसपाकूच जाय आणि राज्यांत कायद्याचेंच सरकार किंवा कायद्याचेच रूल आसपाक जाय. एक 2012 पासून आता बीजेपीचे सरकार आसा. 2022 येवन आमकां हाची जाणीव जाली की कायद्याचें सरकार आणि कायद्याचें प्रशासन आसपाक जाय. कायदो हो सगळ्यांकूच लागू जाता. ज्या पद्धतीन TCP मिनिस्टर सध्या काम करतात जसे तिने आता सांगले की वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो प्लॅनिंग आणि ह्या सगळ्या गोष्टीशी संबंधित जे संस्था क्रेडाय आसात, आर्किटेक्ट त्यांची संघटना आसत, प्लॅनर्स आसत, ह्या सगळ्यांकडे बसून तो ह्या संदर्भातलो विचार करता आणि ह्या संदर्भात फुडें वचपाचो त्याचो प्लॅन आसा. ही गजाल बरीच. पूण माझे म्हणणे आसा की काल ज्या पद्धतीन स्टॉप ऑर्डर आणि शो कॉज ऑर्डर जी काढली त्या ऑर्डरींचे इलिगॅलिटीसांचे जे लिस्ट त्या नोटिसीन जर आम्ही पळयत जाल्यार ह्यो इलिगॅलिटीज 2012 पासून आता मेरेन जे TCP मिनिस्टर असले किंवा जे सरकार असले त्या सरकाराच्या नदरे आड हे इलिगॅलिटीज कश्यो रावल्यो हाचो अर्थ त्या टायमा वयल्या BJP गव्हर्नमेंटान ह्या इलिगॅलिटीजांकडे दुर्लक्ष केले काय कितें काय ते आतांच अचानक दिसून आयल्यो. म्हणजे रूल ऑफ लॉ जर आसा जाल्यार तो रूल ऑफ लॉ आतांच विश्वजीत आता फॉर एक्झाम्पल विश्वजीत ज्या पद्धतीन सध्या काम करता तो सगळें जें कितें आसा तें कायद्या प्रमाणे TCP जो लॉ आसा त्या प्रमाणे ते सगळें करपाक सोदता तो. पूण हो कायदो फक्त TCP मिनिस्टराकूच लागता काय मंत्रिमंडळातले हेर मंत्री फक्त कायद्या प्रमाणे वागतले काय ते आपल्या मर्जी प्रमाणे वागतले हो तितलोच प्रश्न आसा. आता काल मायकलान जो विषय काढला की ODP जो आसा तो पॉलिटिशियन्स तयार करिनात, ते ऑफिशियल्स किंवा ते करतात तयार, अशें आमी धरून चलतात सध्या. अशें आमी धरून चलता. पूण एक सांगता तुका, एक कॉमन मनीस, कॉमन गोंयकार आणि कॉमन सिटीजन हे ODP जे जातात हे आमकां जरी दाखयले की गोंयच्या प्लॅनिंगा खातीर जातात, सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग जावंक जाय म्हणून जाता, हे ODP हे निव्वळ जे कोण घटक असतात पॉलिटिशियनाकडे कनायवन्स असलेले जे बिझनेसमॅन असतात त्या सगळ्या लोकांची सोय करपा खातीर हे ODP असतात. हेतून सर्वसामान्य मनशाक कांयच फायदो. ऑन दॅट पॉयंट आय विल गो टू तुलियो. Tulio, you wanted to make your point. You can make your point first and then respond to that. Ki ultimately ODPs had become, whether it is a Congress government or a BJP government, ODPs had become a cash cow for the politicians. खरे काय फोट? पहिले Swatir, I wanted to bring this point which my friend Kishore Bab has also said. First, I want to compliment the minister की कायद्या बेकायद्याचेर कितें चल्लां ताचेर ठामपणी कारवाई जावंकूच जाय. हितून कसलोच दुबाव ना. नो person will say that any action that is taken on illegalities is not in a proper direction. It is all done in a proper, because बेकायदेशीर जे चल्लां ते बंद जावपाकूच जाय, कोणाचेंय जावं तें. आणि बेकायदेशीर बांदकाम जावं बेकायदेशीर कसलेच दुसरे गव्हर्मेंटाचे न्हय गव्हर्मेंटाच्या लोकांनी केला ताचेर कारवाई ठामपणी जावपाक जाय. पूण हांव कितें म्हणटा, इज only these confined to the town planning department, or the government has got a policy to proceed in the illegalities on all encroachments, land filling and so many other illegalities that are happened that one is not able to see. दुसरे हे जे आरांकडे हे जे रिजनल प्लॅन चे मागीर ODP एकदम very fast they started preparing these ODPs. काँग्रेस पक्षान तेन्ना कितलेच फावटी हांवें AI प्लॅटफॉर्मार जावं even in my personal press conferences as well as the other leaders had questioned the rationale of doing these ODPs and the amount and money that was involved in getting these ODPs formulated. हांव कितें म्हणटा, तेन्ना आमचे कोणे आयकून घेतलेच ना. आमी जेन्ना बोवाळ मारताले की हे ODP इतले फास्ट कित्याक करतात, हे ODP इतले फास्ट एप्रूव कित्याक करतात, लोकांचे हेजेर खूब ऑपोजिशन आसा. जावं पर्रीचे लोक, जावं अडफोडचे लोक, वो कलंगूटचे लोक, वो दुसरे ODP जावं कसल्योच.
हांव म्हणटा हेजेर लोकांचो खूब ओपोज आहलो आनी तेन्ना गव्हर्मेंटान दुर्लक्ष करून आमचे कसलेच लोकांचे हेजेर Tulio Bob, you agree that ODPs had become cash cow for the politicians? Definitely they have become. I will But strongly that disagree. time, Okay. and now suddenly the same ODPs approved by the BJP government. They may be prepared by anybody, but they were approved by the BJP government, and today suddenly they have become monsters. That they have become monsters, we have been saying. Okay. Yes. हांव 2-3 मुद्द्याचेर वता म्हणजे Yeah. आज म्हणजे म्हाका किशोर उलयतना थोडीशी नेगेटिविटी दिसली की एक म्हणजे TCP मिनिस्टर करतात ते बाकीचे करतले काय हय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकय ताणें करून दाखयलां जे इल्लीगल ते इल्लीगल हें सांगपाची ताजे कडेन एक धमक आसा आनी एक्शन घेवपाची ताजे कडेन एक जी ताकद आसा ती तो एक्सरसायज करता म्हाका दिसता ही सेटिंग अ एग्जाम्पल टू ऑल अदर हीज मिनिस्टरियल कलिग्स आनी बाकीचे डेफिनेटली आपले परीन काम करत आसा. There are departments which are working overtime, which are working to correct situations. आणि जर चूक झाली जाल्यार ती मान्य करून फुडें वचप हो म्हाका दिसता इज द मोस्ट पॉझिटिव्ह वे ऑफ लुकिंग एट इट. दुसरो एक ताणें स्टेटमेंट केलो की सामान्य मनशाचो ODP कडेन कांयच संबंध ना. आय विल स्ट्रॉंगली डिसएग्री. म्हाका जर फाल्यां घर बांदपाक जाय जाल्यार ODP इज द ओनली थिंग डॉक्युमेंट विच आय रिलाय ऑन. म्हजें घर कितलें व्हडलें आसतलें कितलें ल्हान आसतलें म्हाका सेटबॅक कितें कितलें रस्त्या कडल्यान पयस आसतलें हें सगळें ODP नासता. सामान्य मनशाचो हाजे कडेन म्हाका दिसता पावलाक संबंध आसतलो कित्याक घर हें एक अत्यंत प्रत्येक मनशाची प्रत्येक फॅमिलीची गरज आनी डेफिनेटली दीस इज रिक्वायर्ड प्रॉपर ODP बरो ODP. आनी जो आमचो माननीय मंत्री जो करपाक भायर सरला सगळ्यांक विचारान घेवन एक सर्वसमावेशक जो ODP जो गोंयकाराचो आसतलो असो ODP जर करपाक सरला जाल्यार वी शूड लावड इट. आय सिन्सियरली आय मीन एप्रिशिएट टुलियो ताणें आमच्या मंत्र्याचें कौतुक केलें. डेफिनेटली इट इज वर्थ कमेंडिंग. दुसरें म्हणजे जो आमी आतां आरोप करता की इट इज अ कॅश काव. इट इज नॉट अ कॅश काव. इट इज अ प्लॅनिंग टूल. आतां तातूंत कोण जर इरेग्युलेटरी करता जाल्यार ताका धरपाक कायदो आसा आनी जो कायदो आयज आमी भायर काडला तोच कायदो सगळ्यांक धरपाक पुरो आसा. रिजनल प्लॅन 2021 2011 कितें जालें हें आमच्या मुखार काँग्रेस सरकाराचें एक ज्वलंत उदाहरण आसा. मागीर काँग्रेसीच्या हातान जेन्ना जेन्ना सत्ता वता तेन्ना तेन्ना कितें कितें स्कॅम काँग्रेस करता म्हणजे खंयच्या कोळशांतल्यान आकाशा पर्यंत मागीर ते कोणाकूच सोडना. म्हणजे ते जे भितर आसा ते वयर आकाशाचे वयर बसून आसा तांकां वचून सोडना. म्हणजे अंतरीक्ष स्कॅम टू कोल स्कॅम ताजे मदीं आशिल्ल्यो ते 2G 3G 4G कितें आशिल्ले ते दामाजी सगळे स्कॅमां हे काँग्रेसीन आमकां करून दाखयलें म्हणून 2012 काँग्रेसीचेर खोट पडल्या. एकच गजाल जी किशोरान आनी एक मुद्दो काडलो की काल जी शोकॉज नोटिसी भितर जी लिस्ट दिल्या इल्लिगॅलिटीसाची ती सगळी लिस्ट ही तुमच्या सरकाराच्या कार्यकाळा भितर जाल्या. सो तुमकां अशें दिसता की मायकल तुमचे बरोबर आशिल्लो म्हणटकीर ह्या इल्लिगॅलिटी कडेन आडनदर जाली. म्हाका दिसना कित्याक केन्ना तरी ही इल्लिगॅलिटी हे खंयच दाखोवन उरना. केन्ना तरी ही वयर येताच आनी डेफिनेटली आतां वयर आयल्या ताजेर कायद्या प्रमाणे कारवाई जावपाक जाय आनी ती कारवाई जाता. हातून कांय दुमत ना. जर कोणाक जर हांगा जर डिस्प्यूट करपाक जाय की ना 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 हें अशें जावपाक जायना आशिल्लें लिडर ऑपोजिशन तो ताजें करपाक जायना आशिल्लें. कायदो हो सगळ्यांक समान आसा. तो लिडर ऑपोजिशन आसूं नाजाल्यार आनी कोणूय आसूं सामान्य मनीस आनी राजा हांगा हाज्या मदीं कायदो हो डिफर करना. ओके.